नमस्कार, गोमंतक टीव्ही तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात माशेलांतले अनिकेत कानोळकाराक म्हार्दोळ पुलिशेन केली अटक। अनिकेत मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो कर्मचारी। मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो स्टाफ कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटकेत। प्रियोळात बॅक डेटेड राजीनाम्याची चर्चा काँग्रेसीच्या कवठणकारान करून दिलो ताच्या आदल्या स्टेटमेंटाचो परतून उगडास। राज्यात वाडपाक लागल्यात फसवणुकीची प्रकरणां। लोकांनी रावचे सादूर मुख्यमंत्र्यांचो गोंयकारांक उलो। महाराष्ट्रात परतून येतले महायुतीचेच सरकार मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो विश्वास। मायकल लोबोचे नवे राजकारणाचे शिनाल। कळंगूटच्या लोकांनी परवानगी दिली जाल्यार मांद्रेंतल्यान लढटलो फुडली विधानसभा वेंचणूक म्हणटा मायकल लोबो। कुडचड्यार आर्थीक फटवणुकीचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार। बँकेच्या बायल कर्मचाऱ्यांक ज्येष्ठ नागरिकांक घालीत तोपी। सेंट फ्रांसिस झेवियर एक्सपोजिशनाची तयारी लागी पुराय। भाविकांक खातीर खासा बस सेवा। वेगवेगळ्या कार्यावळींचे केला आयोजन। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची माहिती। गोंयांत चलपी एस्कॉर्ट वेबसायटी बंद करात ना जाल्यार बायलांक घेवन देंवतली रस्त्यार। काँग्रेसीची सरचिटणीस मनीषा उसगांवकाराची शिटकावणी। आणि कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात विरोधकांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक पत्र। प्रकरणात लक्ष घालून गोंय सरकाराक करपाक लावची कारवाय केल्या मागणी। आता खबरो विस्तारान। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात माशेलांतले अनिकेत कानोळकाराक म्हार्दोळ पुलिशेन अटक केल्या। महत्वाची गजाल म्हळ्यार अनिकेत हो मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो कर्मचारी आशिल्ल्याचें कळटा। कोर्टान अनिकेताक 13 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंगळारा अटक केल्ल्या अनिकेताचे दीपश्री सावंत गांवस हिचे कडेन कनेक्शन आशिल्ल्याचे आयकुपाक येता। तशेंच अनिकेत हो मंत्री गोविंद गावडे हांचो आदलो कर्मचारी आशिल्ल्याचे कळटा। अनिकेताचे अटके विशीं गोमंतक टीव्हीन मंत्री गोविंद गावडेची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाचो यत्न केलो, मात गोविंदान उलोवपाक स्पश्ट न्हयकार दिलो। फोंड्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण सबंद गोंयांत मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आनी हेजी लोण सद्या चडशे फोंड्यात आसा। आनी ह्या संदर्भांत काल म्हाड्डोळ पुलिसांनी जो दिपाश्री गांव हिच्या स्टेटमेंटा खाली अनिकेत कांदोळकर हाका अटक केल्ली आनी आज ताका हांगा रिमांडा खातीर हाडलेलो आसलो फोंडा न्यायालयान। तेन्ना ताका फोंडा न्यायालयान ताका 13 दिसाचो जेसी न्यायालयीन कोठडी मारलेली आसा। कॅश फॉर जॉब प्रकरण हे सद्याक जोड धरूंक लागला आनी हांगा खुबशी आनी प्रकरणां नोंद जावपाची शक्यताय अशी वर्तवली जाता। दुसरी म्हळ्यार हो जो हांगा कॅश फॉर जॉब प्रकरणां अटक केलो अनिकेत कांदोळकर हो आमचो मंत्री गोविंद गावडे ह्याच्या ऑफिसान हेजी खूब पयलीं कामां आशिल्लो अशें म्हणून सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडे। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे घोटाळे उक्ताडार येत असतात त्यांना फटवणूक करप्यांपासून लोकांनी तसेच व्यावसायिकांनी सादूर रावचे असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक मारला। मजगतीं महाराष्ट्रात परतून महायुतीचेच सरकार असोय विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायला। गोंयांत सध्या विंगड घोटाळे उक्ताडार येत असतात। नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन फटवणूक मनीस तस्करी सारकिल्ल्या गंभीर गुन्यांक लागून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाला। राज्यात बिगर गोंयकारांचे स्थलांतरण वाडपाक लागला तेन्ना फटवणूक करप्यांपासून लोकांनी तसेच व्यावसायिकांनी सादूर रावचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक केला। टोपी घालपाचो एक ट्रेंड सुरू जाल्लो आहा। समीर आनी तेंचे असोसिएशन सातत्य देता एक केस जाल्या म्हणून डायरेक्टली येवप आनी तांकां धरून व्हरप, बट ताका ट्रॅप कर म्हणजे तांकां क्रॅक करपाचो सरकारान जायते फावटी म्हणजे प्रयत्न केला। सरकार सहकार्य करीत आसा। हाज्या फुडेंच आमी पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीचे इन्सिडंट्स आज गोंयांत घडपाक लागला। गोंय जशें मायग्रन्सी वाडपाक लागल्या तशा पद्दतीन अशे इन्सिडंट चड वाढूंक लागल्या। काल आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान ह्युमन ट्रॅफिकिंगची केस क्रॅक केली
आनी पयले फावटी गोंयांतल्या एका चलयेक फॉरेनाक नोकरी दिता म्हणून तांच्यांनी धरून व्हेल्ले आनी मस्कतच्यान त्या चलयेक आमी सोडून हाडली आनी 2 जाण जे आमी दलाल म्हणपाक काय हरकत ना की जे बिझनेस हो करताले ह्युमन ट्रॅफिकिंगचो ताका अरेस्ट केले. हांवें सांगण्या फाटल्याचो उद्देश इतको आहा ज्वेलरी बिझनेसांनी सेम आसा अशाच पद्दतीचे हे रॅकेट आसा जे रॅकेट थंयसरल्या कर्नाटक तामिळनाडू वेगवेगळ्या स्टेटींतल्यान पुलिसांक घेवन येता. ह्या ज्वेलरींतल्यान हांवें गोल्ड हाडून विकलां आनी तांच्यांनी ते परत दिवचे हें सांगपी आसा ते आमी अलर्ट आसप, लोकांनी अलर्ट आसप, सगळ्या बिझनेसमॅनांनी अलर्ट आसप हें आयज गरजेचें आसा. कारण डे बाय डे अशा पद्दतीचे बिझनेस आमचे पुलीस डिपार्टमेंट सातत्यान ट्रॅक करता. ते आमी जर सतर्क रावले, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणत, लोक म्हणत, ह्या सगळ्यांनी बऱ्या पद्दतीन जर रावले जाल्यारूच आमी अशा पद्दतीचे रॅकेट्स क्रॅक डावन करपाक शकतले. वेगवेगळी रॅकेट आसा म्हणजे जशें आतां ते जॉब रॅकेट एक आयलां त्याच पद्दतीन हे ह्युमन ट्रॅफिकिंग रॅकेट आसा, गोल्ड रॅकेट आसा, ही वेगवेगळी रॅकेटां. बट ताच्या खातीर लोक सतर्क आसपाक जाय, लोक अवेर आसपाक जाय आनी लोकांनी अशा पद्दतीच्या कसल्याच रॅकेटांक भुलचे न्ही अशें म्हाका दिसता. लोकांनी मोदी सरकारान केल्ली उदरगत अणभवल्या म्हणटकीच महाराष्ट्रात परतून महायुतीचेच सरकार येतले असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. महाराष्ट्रात प्रचार केले उपरांत थंयच्या लोकांचो तेंको पळोवन महायुतीचेच सरकार स्थापन जातले हे स्पष्ट दिसून येता अशें मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे. पुराय महाराष्ट्रभर भोंवपाची संद म्हाका मेळ्ळी. ग्राउंड रियलिटी, कार्यकर्ते, लोक आनी प्रचार सभा ह्या सगळ्यांतर गेल्या उपरांत एक निश्चित सांगपाक शकता येता तें सरकार महाराष्ट्रात महायुतीचें सरकार आसतलें. कारण लोकांनी डेव्हलपमेंट पळयला, लोकांचो विश्वास हो मोदीजीचेर, एनडीएचेर, महायुतीचेर आसा. कारण जे सांगता ते करता आनी फाटल्या 2-2.5 वर्सां आमी म्हणटा तशें जे प्रॉमिसीस केल्ले ते फुलफील केल्ले अशें सरकार आसा. कितल्याय पद्दतीन जरी विरोधकांनी वेगवेगळे आव हाडले जाल्यार सुद्दां महायुतीचें सरकार 100% येतलें हें हांव 100% सांगपाक शकता. कितके विश्वास तुका सीट पर्टिक्युलरली सांगना बट मेजॉरिटीन सीट येतले हें नक्की आहे. रविराज चारी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन 21 नोव्हेंबर ते 5 जानेवारी मेरेन आसतले. हो सुवाळो आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो आसतलो. ह्या सुवाळ्याची 98% तयारी पुराय जाल्या अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. तशेंच एक्सपोजिशन सुवाळ्या निमतान खासा कार्यावळींचें आयोजन केलां. भाविकांक यो वच करपा खातीर पणजेच्यान फोंड्यां, मडगांव आनी गोंयच्या मुखेल शारांनी कदंबा बशींची सोय केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. आमी जो इंटरनॅशनल एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफ program the 21st of November to 5 January for 45 days ऑर्गनाइज करता. खास करून फाटले 3 महिने कंटिन्युअसली आमची एक्सपोजिशन कमिटी हांगासर आसा ते आमचे दोन्ही मिनिस्टर्स आसतले, MLA, सरपंच, मेयर, फादर्स आनी अपॉइंटेड आनी विशेष करून टेकन द इनिशिएटिव्ह ऑफ संदीप जॅकीस आनी सगळ्यांनी मिळून कंटिन्युअसली 3 महिने जे काम एक्चुअली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात खास करून जे केलं एप्रिशिएट करता. इट इज ऑलमोस्ट 98% ऑफ द वर्क have completed. 27th of December we are having separately light and music show in the campus of Basilica. Sea Cathedral. We are having the special, that is also the specialty this time. This time we are using the buggies आणि पोल्युशन फ्री आहे ते उरपाक येता ती बगीचो यूज आमी केल्लो आसा. स्पेशली पिलग्रीम विलेज क्रिएट केल्ली आसा आनी ऑल टुगेदर हे सगळे मॅनेज करपा खातीर ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज आमी अवेलेबल केल्या फ्रॉम पेंजीम, कोटा, मडगांव, फ्रॉम ऑल द बस स्टँड्स. ताचो टायम टेबलूय डिक्लेअर करतले. Many of you had doubts, but I'm sure after having gone around, you all are convinced that we have been able to achieve whatever we said. Here and there may be small issues that will be attended to within the next 24 hours. But I'm confident that everything will go well, everything will go smoothly. एस्कॉट वेबसायटीवरवीं गोंयचें नांव बदनाम जायत चल्लां हें आसून लेगीत भाजपा सरकार कित्याक ओगी आसा असो प्रश्न काँग्रेसीची सरचिटणीस मनीषा उसगांवकार हिणें उप्रासला. गोंयांत चलपी एस्कॉट वेबसायटी बंद करच्यो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. एस्कॉट वेबसायट बंद करूंक ना जाल्यार बायलांक घेवन रस्त्यार देंवतली अशी शिटकावणी लेगीत काँग्रेसीन दिल्या. जी गोंयची इकॉनॉमी जी डिपेंड आशिल्ली ती फक्त मायनिंगेचेर आनी टुरिजमाचेर.
हे BJP सरकारान मायनिंग काब्बार करून उडयली. आमी मायनिंग बेल्टाच्यान उजगांव, धारबांदोडे, सांगे, सावड्डे सगळे लोक आज उपाशी पडपाचे परिस्थितीचेर आयल्या ही मायनिंग बंद जाल्ल्याक. आणि आता दुसरे म्हणल्यार टुरिझमाचेर घात करतात. मेन टुरिझम, आज आमी टुरिझम वाडोवपाक जाय आशिल्लो. आयज गोंयचें नांव आमचे टुरिझमाचें नंबर 1 जावपाक जाय आशिल्लें. ते सोडून आज तुमी पळयलां आसतलें की एस्कॉट वेबसायट्स आज गोंयचें नांव घाण जाता आनी आमचो सरकार ओगी आसा. आमचो लिडर ऑफ ओपोजिशन युरी बाबान आवाज केल्ल्याक पोलीस जागे जाल्या. हरशीं पोलीस सगळ्या कामाक धांवून येतात, रोखडेच ते सरकाराक प्रोटेक्ट करपाक फुडें सरतात. पूण जेन्ना अश्यो गजाली आसता पोलीस खंय आसता? ह्यो वेबसायटी, ह्यो संकेतस्थळां तांकां कित्याक मेळना? गोंयचे आज तुमी पळयलां आसतलें की पयलीं कशी बायणाचे लोक गोंयान खंय वतकीर खंयच्यान रे बायणां म्हणपाक भिताले, तशें फाल्यां येता कदाचित आमी गोंयचे जर लोक भायर गेले आमकां गोंयकार म्हणपाक लाग दिसतली. आज तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी दांडियाक गेल्ली कलंगूट सायडीन, दांडियाक आमची भुरगीं रातची भायर सरपाक आतां भिवपाक लागल्या. मागीर सरकार कितें करता? टुरिझम मिनिस्टर कितें करता? CM कितें करतात? आज आमी बायलांक आज रातची वचपाक भंय दिसता. आमच्या गोंयान जे गोंयान लोक येताले सुरक्षीत म्हणून रावपाक किंवा टुरिझमा खातीर येताले, जी ग्रीनरी पळोवपाक येताले, जे आमचे कल्चर पळोवपाक येताले, ते लोक आज गोंयच्या ह्या वेबसायटी खातीर, बदनामीचे खातीर भुरग्यांक धाडपाक भितले गोंयान. आनी आमकां सुद्दां गोंयच्या बायलांक रातची भायर सरपाक भंय दिसतलो. पयर पळयलां आसतलें दांडियाक भायर सरतना कोणें तरी विचारलें येता का म्हणून. ही परिस्थिती आज गोंयकाराच्या बायलांची. म्हणजे सरकार बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा आनी बायलां खातीर, आमचे सुरक्षे खातीर गोंयचे सरकार कितें करतात? ह्यो वेबसायटी आसा ती तुमी बंद करात, नाजाल्यार आमी रस्त्यार देंवतलीं. आणि जेन्ना काँग्रेस पार्टीच्या लिडर ऑफ ओपोजिशनान आवाज करतकीर पुलिसांनी एक्शन घेवपाक स्टार्ट केली. पूण तरी अजून वेबसायटी चालू आसात. ह्यो बेगीन बंद करात, नाजाल्यार आमी बायलो रस्त्यार येतले. कित्याक तुमी जे पळय दाखयतात, तुमचें रूप दाखोवपाचें एक आनी करपाचें एक. तुमी जे पळय दाखयतात स्वयंपूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर गोवा, बायलां खातीर आज गोंयान बायलो सुरक्षीत ना. दर एकल्याची विचारसरणी ही वेगळी असता, तेन्ना मतभेद हे नकळतपणान जातात. ह्या बाबतीत आपली कोणाच कडेन सर्तूय चलिल्ली ना. पूण तात्वीक मतभेद आसात हे हांव मान्य करता, अशें सभापती रमेश तवडकार सांगतात. अशा मनशांच्या सावळेक सुद्दां रावपाची म्हजी इच्छा नाशिल्ल्याचें स्पश्ट मत सभापती रमेश तवडकारान मांडलें. मडगांवां बिरसा मुंडा कार्यावळी उपरांत गोविंद गावडे आनी सभापतींच्या मतभेदाविशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक तवडकारान जाप दिली. कांय लोकांच्या सावलीक सुद्दां रावपाची म्हजी तयारी ना. कांय लोकांच्या सावलीक सुद्दां रावपाची म्हजी तयारी ना. सगळ्या समाजा भितर, सगळ्या भितर एक काम समजून बायल आनी भावा भितर केस्तें आसता. हांगा भाव आनी भावा भितर केस्तें आसता, गांवा भितर केस्तें आसता, खंयच्या पार्टीच्या एकामेका आसता. मनीस म्हणलो की प्रत्येकाची विचारसरणी वेगळी आसता. त्यामुळे तांची विचारसरणी ताजी वेगळी, म्हजी विचारसरणी वेगळी. त्यामुळे ते कॉम्पिटिशनाचो हांगा विशय ते आपल्या भशेन काम करता, आपल्या भशेन स्टेटमेंट काय करून. रमेश बाब, गोविंद गावडे आणि रमेश तवडकार कॉम्पिटिशन विशय ना. हांगा तात्वीक मतभेद आसा. जे हाजे पयलींच हांव अनेकांचेर खंयच्या प्रेसाच्या माध्यमांत सांगता आसता, कांय लोकांचे तात्वीक गजाली म्हाजे पटना आसत. जर त्या फरकात घे, हांवें फरकात घेतल्या 2012 घेता. 12 साकून तांच्या संगतीक ना, नादाक ना काय. म्हणजे म्हाका हांवें जेन्ना म्हणलें आसा की हांवें 2017 ते 22 पर्यंत कालखंड पळयलो. ज्या कालखंडा भितर अशा लोकांचो पावर मेळटकच दुसऱ्याचेर एटॅक करप आनी दुसऱ्या ह्युमिलेशन करप हो प्रकार पळयलो. म्हणजे तो कालखंड हांवें सोंसलो. आज हांव परत एकदां आमदार जालो, हांव सभापती पावलो आसा. आज हांवें तांचें ह्युमिलेशन हांव कित्याक सांगलें. पूण त्या हांवें आनीक ताजें म्हणलां की कांय लोकांच्या सावलीक सुद्दां रावपाची म्हजी तयारी ना. पणजेच्या केऱ्या इमारतीत बेकायदेशीररित्या सुरू आशिल्ले दुकान महानगरपालिकेन सील केले. एप्पल कंपनीच्या नावान बेकायदेशीररित्या मोबायल दुरुस्त करपाचें काम ह्या दुकानात चलतालें खंय. एप्पल कंपनीच्या अधिकृत वेवसायकान हे विशीं कागाळ केले उपरांत महानगरपालिकेन ही कारवाय केली, अशी माहिती गोवा कॅनचो कन्व्हेनर मार्टीन हांणी दिली. म्हापसा, कळंगूट, मडगांव आनी पणजे शारांनी अशा तरेची बेकायदेशीर दुकानां आसात. देखून गोवा कॅन हे विशीं जागृताय मोहीम सुरू करतले, अशें मार्टीन हांणी सांगलां. CCP has sealed one shop here in Panjim city, which was masquerading as a official authorized center for repairing Apple products. Now
why this decision of CCP is important. See, today there are many cases all over Goa which Goa Can has come to know, and even in this case we were monitoring for a long time now. The trade licenses of these shops which are supposed to be given by Panchayat and municipality. Now what the modus operandi is that a person establishes a business, puts a board, then puts the logo of the company and start canvassing the business. So the consumers never go to find out whether this shop has got first of all a trade license, dealers also. More and more fake items are coming in the state of Goa, and it is also getting into the area of services. So what is happening, when I see the logo of a particular company, I go there and expect that I will get service of that company. Now whether that company is authorized that person to operate or not, whether that shop is having the genuine spare parts or not, this becomes the question. And from Goa Can, that government should take cognizance of these episodes that are happening in different parts of Goa. We have already identified cases in Madgaon, which is the commercial capital of Goa, of shops which are not having trade licenses, but they are offering all sorts of services, like I will repair your washing machine, I will repair your sound system, etc., etc. And the person gets fed up. So today we want to also announce that we are going to run a 60-day campaign whole of December and January, where our volunteers will start visiting these places. We have got definite information, but we will visit, we will highlight these places, and we want the government to act. मंत्री गोविंद गावडेच्या आदल्या स्टाफाक कॅश फॉर जॉब प्रकरणात अटक जाल्ल्यान काँग्रेसीच्या एका वक्तव्याची नव्यान चर्चा सुरू जाल्या. काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकरान हे वक्तव्य केल्ले. अटक जाल्लो मंत्री गावडेचो आदलो स्टाफ आणि कौठणकरान केल्ले वक्तव्याची नेमकी लिंक कितें चर्चा चल्ल्या पळय हो स्पेशल रिपोर्ट. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन सोमारा राती माशेलांतल्या अनिकेत कांदोळकाराक अटक केली. अनिकेत कांदोळकार हो विद्यमान मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो स्टाफ. अनिकेताचे अटकेन गोंयभर आरत्यो परत्यो चर्चा सुरू जाल्यो. सगळ्यात चड चर्चा सुरू आसा ती खुद्द प्रियोळान. ह्याच अनिकेताचो खंय बॅकडेटेड राजिनामो घेतिल्लो हो प्रियोळात चर्चेत आशिल्लो मुद्दो काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकरान 13 नोव्हेंबराक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत काडिल्लो. सद्याक गोंयान जे कितें चल्लां ते पळयत जाल्यार लोकांचेर गोविंदा गोविंदा म्हणपाची पाळी आयल्या म्हणून सुनील कौठणकार परतून उलयलो. कॅबिनेट मिनिस्टर ताजे फोटो आहा तुमच्या सगळ्या हाजेर, सगळ्यांक खबर आहा तुमचे ते मेंबर म्हणून. तो आमचा आमचे मेंबर एक म्हयनो पयलीं सोडून गेले म्हणून, और कितें रिजायन जालें वॉटेवर. आतां 4-5 लाख तुमी जी मेंबरशीप केल्या बीजेपीन म्हणून सांगता, तातूंत ते मेंबर आसा काय ना, हाजेर क्लॅरिटी दिया. आनी तो एकटेच न्हय, तो विकी मांद्रेकार म्हणून वास्कोचो धरला तोय तुमचो कार्यकर्ता, आनी कोण कुर्तरीचे आहा, आनी कोण नुवेचे आसा, खूब जाण आहा. आनी कानार पडला मिनिस्टरचो एक पर्सनल स्टाफ आसा, ताजे खंय बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेतला, ताजें नांव आहा भितर. ही आज परिस्थिती निर्माण जाल्या. आमी फाटल्या विकान जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली 13 तारखेक, त्या दिसा सांगलेलें की हे जे कॅश फॉर जॉब स्कॅम जे गोंयांत चल्ला, आनी हे कॅश फॉर जॉब स्कॅमान जे कितलेशेच बीजेपीचे पदाधिकारी सांपडल्या, त्याच बरोबर हे कॅश फॉर जॉब जे स्कॅम आसा ते मंत्र्यांच्या आणि राजकीय जे रुलींग पार्टीचे लिडर्स आसा हाजे आशिर्वादा शिवाय हे जावंच शकना म्हणून त्याच दिसा हांवें आनी एक गजाल सांगलेली की एका मिनिस्टराचो PA और ताजो पर्सनल स्टाफ हे स्कॅमान इनवॉल्ड आसा. आनी परत जे बीजेपीन प्रयत्न चलयला की आपले हात धुवन घेवपाचे हे सगळे प्रकरणांच्यान, ताजे फाटभुंयेचेर ते स्टाफाचो बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेतला म्हणून तुमी चॅक करा. 13 तारखेक हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली हे म्हयन्याच्या, त्या दिसा हांवें त्याच दिसा सांगलेलें एक मिनिस्टरचे स्टाफाचें नांव येता आनी ताजें बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेतला म्हणून. आनी आज ते स्टाफ जो आसा अनिकेत कांदोळकार म्हणून ते मंत्र्याच्या स्टाफाक अरेस्ट केला पुलिसांनी. जाल्यार आज ही जी परिस्थिती आमी पळयता की क्लोज मिनिस्टरांक आसलेले लोक, मागीर रुलींग पार्टीचे पॉलिटिशियन्स, कितलेशेच तांचे पदाधिकारी, तांचे युवा मोर्चा, महिला मोर्चाचे सगळे लोक जे गुंतल्या, ही सगळी परिस्थिती पळयतकूच लोकांक गोंयच्या फक्त गोविंदा गोविंदा म्हणपाची परिस्थिती आयल्या. कित्याक फक्त देवाच्या भरोसाचेर सोडपाचें, कित्याक आज परिस्थिती जी सरकाराचें कांयच नियंत्रण ना आनी इन्व्हेस्टिगेशनूय ताजें कितें जातलें हाजी परिस्थिती पयलींच दिसल्या. कित्याक पुलिसांनी पयलींच आमी पळयलां की सगळे पॉलिटिशियनांक क्लीन चीट भितर दिवन मोकळी गेल्या, चार्जशीट जावचे पयलीं, इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जावचे पयलीं. ताजोय आमी निशेध केल्लो. आनी काल आमी मजेची जी पुलिसांची प्रेस कॉन्फरन्स जातकूच आज
पळयता जाल्यार मुख्यमंत्री पुलिसांक क्लीन चीट दिता, जाल्यार तूं म्हजी फाट खाजय हांव तुजी फाट खाजयता अशी परिस्थिती आज गोंयांत निर्माण जाल्या. पुलीस सरकाराचे राजकीय नेत्यांक क्लीन चीट दिता, मुख्यमंत्री जो पुलीस डिपार्टमेंटाचो हेड आहा तो पुलिसांक क्लीन चीट दिता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कळंगूटच्या म्हज्या लोकांनी परवानगी दिली जाल्यार आपूण फुडली विधानसभा वेंचणूक मांद्रेंतल्यान लढटलो अशें म्हणीत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन नव्या राजकीय वादाक तोंड फोडलें. दुसरे वटेन मायकल सांगता आपूण ना जाल्यार दुसरो उमेदवार कोण आसपाक शकता हाचोय सोद सुरू आसा. मांद्रेंत सद्याक भाजपाचो आमदार नाशिल्ल्यान थंय वेगळ्या राजकारणाक वाव आसा. तशेंच साळगांव, शिवोले आनी कळंगूट मतदारसंघाक जोडून आशिल्ल्या मांद्रेचेरूय आपलो भर आशिल्ल्याचें मायकल सांगता. Too early to comment on elections. It is another 2 more years. 2 वर्सां उरलेली आहा. सगळे आमदारांनी काम करचें. आमी चालू आहा आमचें काम. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब काम पेंडींग उरलेलें आहा, तें चालू आहा. तेणें आपलें काम करचें. लोक डिसायड करतलो. पीपल ऑफ मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी वील डिसायड हू वील बी द नेक्स्ट MLA. आमी कितले उलयले, हांव उलयलो, जीत उलयलो, आनी कोण उलयलो म्हणून तशें जायना तें. आमी पळयल्लें आहा की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, जेन्ना लोक म्हणटा की आमकां नेव आमदार हाडपाक जाय ते हाडटात. आमी कितले सांगले आनी केले म्हणून तशें जायना. देर इज लॉट ऑफ वॉटर वीच हॅज टू फ्लो इन द रिवर्स ऑफ मांद्रे. ती दी रिवर येयल्या भितर आरांबोल केरीसून भितर गेल्या. तर खूब आनीक 2 पावस येवपाचे आहा, ताजे उपरांतूच इलेक्शन आहा. Lot of water will flow, lot of tides will come, low tides will go, high tide will come. So people will decide whoever is the best, who will work for the people. जे लोकांचे दुःख आयकतलो, लोकांची कामां करून दितलो, तो आमदार जातलो. सर तुमकां इंडिव्हिज्युअली तुमकां कॉन्टेस्ट करपाक इन्विटेशन, हाऊ यू आर रिएक्टिंग फॉर दॅट? ते डिसायड करतले आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक. ते म्हणत मायकल तूं आनीक नाका जाल्यार आमी गेले मागीर मांद्रे. कुडचड्यार आर्थीक फटवणुकीचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयला. थळाव्या लोकांनी केल्ल्या आरोपां प्रमाण एका बँक कर्मचाऱ्यान बँकेत खाते आशिल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घाल्या खंय. सद्याक पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. 30 लाख की एफडी थी जो कि पंजीम से ट्रांसफर के घर आई थी. तो मैंने इसको बोला कि पंजीम दूर पड़ता है मुझे, मैं केपी में रहती हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसफर करना है. तो बैंक में रिकमेंड किया तो मैंने इधर ले लिया. तो यहाँ पर मैनेजर ने बोला, यहाँ पे जो तन्वी है लड़की, मैनेजर ने उसको डिफ्यूज किया कि ये आपको हेल्प करेगी. ऑब्वियसली कोई ना कोई क्लर्क तो करते ही है ना, मैनेजर तो आएगा नहीं करने के लिए. तो उसने बोला कि उसमें सजेस्ट किया 3 लाख की 10 की 3 करा दो, क्योंकि आप ओल्ड पीपल हो तो 3 आपके लिए ब्रेक रहेगा. कभी ब्रेकेज करनी है ना पड़ा तो एक या 2 करा लेना, नहीं तो उसमें पेनल्टी लगती है ना, लॉकिंग पीरियड होता है उसमें भी में. मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने. उसने मेरे 3 फॉर्म भरा है, 10-10 लाख रुपये अमाउंट का, सर्टिफिकेट का. मेरा KYC तो वहीं से ट्रांसफर हो गया था, मोबाइल नंबर सब कुछ वही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो बाद में उन्होंने मुझे 2 तो पासबुक दी. तो मैंने कहा एफडी का सर्टिफिकेट मिलता है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए. कितने नहीं यहाँ इस स्कीम में जो है ना मिलता नहीं, हम लोग आजकल नया ना बैंक से पासबुक देते हैं. तो मैं फिर भी ठीक है, लेकिन पासबुक की उसने 20 लाख की दी, 10 लाख की 2 दिया, 30 का नहीं दिया. तो मैंने कहा 30 का कहते अचानक ही ना हमारा प्रिंटर खराब हो गया है. मैनेजर ने बोला, उसने बोला कि प्रिंटर खराब हो गया है, तो अभी ना हम आपके घर लेके आएंगे, आपको टेंशन को देती है, आप मिनिस्टर जो है ना आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी ड्यूटी बनती है आपको हेल्प करना. तो मैं मान गई. उसके बाद वो हमारे घर आई, उसने घर में आके मुझे दे दी, ठीक है, वो दे दी, पासबुक दे दी, 3 का मुझे मिल गया. बाद में मुझे 10 लाख की एक और ट्रांसफ़र करना था ICICI बैंक से. तो मैंने इधर उसको ये आई ना बोला, तो मैंने वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर दिया और वो चेक दिया मैंने, और वो 15 अक्टूबर को मैंने चेक दिया, 16 को क्लियर भी हो गया. तो कोई पेपर नहीं दिया, उसको आज तक कोई पेपर नहीं मिला. मैनेजर से मैंने 10 बार बोला मुझे सर्टिफिकेट चाहिए उसका चाहिए, कोई पासबुक कोई रिकॉर्डिंग, मेरे पास सिर्फ डिपॉजिट स्लिप है. अभी अब तक कितना पैसा गायब हुआ है? मेरे को 40 लाख के हिसाब से है ना, मुझे तो मेरा टोटल सेंट्रल बँक म्हगे पयशे आहले आनी दुसऱ्या बँका आहले ते पयशे म्हणा लागले तुका सगळे दुसऱ्या बँकांनी आहाय ते हाडून आपल्यागे बँकांक घाल म्हणा लागले, तुका ज्यूस बेच दिताय म्हणा लागले, आनी तुगे चेड्यान सांगलो म्हणा लागले, ते सगळे देडीगे पयशे आहाय ते सगळे एकू बँकांक घाले अशें. पूण ते चेड्यान सांगले म्हणटकीच भुरग्यान सांगले ते पयशे हाडले तेगे बँकांक घातले. 23 lakhs आहले तेजे. 23 lakhs तेंचे मोबायल एपाचेर तेंचे सगळे आपल्यागे अकाउंटाचेर ट्रान्सफर केले.
आनी ते मागीर कितें तें खबर ना. मागीर हांवें मागीर धाकली चेडूं आहा ताका सांगलें ताणें अशें केलें. ताणें मागीर ताका उलयलें तुवें ते पयशे डॅडीचे पयशे तुगे एकावंटाचे कॅश ट्रान्सफर केले ताका जाय ते विचारलें पूण तें मागीर आन्सर करूं ना तें. आनी मागीर तेणें न्हू म्हाका कितें केलें सीम कार्ड हाडपा लायलें आनी मुगेलो मोबायल गेलो तेणें आनी आपणागे वचून रावता म्हणपालें सीम हें करून पूण मुगे मोबायलान रावलें तेणें आनी मागीर कांय जायना म्हणपालें मोबायला गेलें आनी आपणागे वचून रावलें सीम आनी तें मागीर म्हाका तेणें सीम दिवंकूच नासलें वचून. कोण ते तन्वी. आनी मागीर म्हाका तें खबरूच ना आनी मागीर सीम तेका आहा आनी गेलोले फाटी ते म्हणपाले सीम मेळ्ळा कोडे आनी कितें अशें आतां तुमगे जालें कितें मुगेलें सीम ते कोडे आहा. कितें जालां आतां बँक खंयची आनी तन्वी म्हणटे कोण बँकां ते काम करता खंय सेंट्रल बँकाक आनी मागीर तेणें आतां ते पयशे काडले मुगेले 5,50,000 आसलोले तितून बँकान. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातल्या मुखेल सूत्रधाराक सोदून काडपा खातीर विरोधकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां पत्र बरयलां. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या प्रकरणात लक्ष घालून नोकरेचे हायज ताकून लोकांची लूट करप्यांचेर गोंय सरकाराक कारवाय करपाची सुचोवणी दिवपाची मागणी तांणी पत्रांतल्यान केल्या. सरकार तरणाट्यांच्या फुडारा कडेन खेळ करता असो आरोपूय तांणी केला. Prime Minister, it is our duty. I think through several political parties tried to various mediums. I think the Aam Aadmi Party went to the governor. We complained to several other authorities. We requested the chief minister, but there is no action. So definitely we are going to write to the Prime Minister. It is his duty bound to inquire that Solna te Sodya in this sea of corruption. Doirat Bare, Pedi, Lepo, Sardin, Talle, Bille, and Dakle Zana Dole. Yes, Pod, Son Agode, Ali Modso, Isun, yes, all free bound. हे मेन कारणीभूत आहे सुजोनुसार मोठ झाले मेन करप्शन हायन हे मुद्दो हो पीपल आर बीइंग मेड एज अ स्केप गोट्स. दिस इज एन एस्केप रूट और एन एक्झिट पॉलिसी फॉर दी अदर. हे मेन हायलाइट जावपाक जाय. द रियल कल्प्रिट शुड बी शोन द डो बिकॉज दिस इज इनजस्टिस टू द यूथ एंड द फ्युचर जनरेशन ऑफ गोवा. आज आमी हे जे आता कॅश फॉर जॉब जाता ताजेर तुमी ताका ओपिनियन विचारा मरे. काणकोणाय खूब जाणांक तोपयो पडल्या, खूब जाणांक काणकोणाय तोपयो पडल्या. ताजो इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणना हांव, पूण आनी लोकांचो इन्वॉल्वमेंट आहा जाका एरेस्ट केल्ल्या. सो हाजें कितें जाता ताजे वर्करांक कडच्यान जर जॉबार पयशे घेतल्या जाल्यार आनी उरलें कितें. सो आनी उलयता कितें आमी. आनी आज तुका सांगता ओपोजिशन जर हें काडना पब्लीक आनी भायर येतले. व्यापम म्हणटा ते जालें तेन्ना पळय तूं. पयलीं लोकांनी ट्राय केलें ओपोजिशनाक जालें ना. पब्लीक ओनली चोन स्टार्टेड कमिंग आउट एंड देन मोर थिंग्स विल कम आउट. थिंग्स विल कम आउट इन सच अ वे that they will not be able to be hidden. आनी लेटस्ट सरकारान नवे डायवर्शनां हाडल्या. हे आयले जाल्यार ते करतात. खंयचे गोंयचे सायबाचेर हाडले आनी कितें हाडले. ह्यो सगळ्यो टॅक्निक्यो कांय चलच्यो ना. तुमी गोंयचे तरणाटे पिळगेचो फुडार काबार केला. ही परिस्थिती आहा. सुदीन ढवळीकारान बरें सांगला लग्नाक वचून वचपाक आमकां लज दिसता मंत्र्यांक. ते सगळे चोर म्हणटात सारकें सांगलें ताणें. आनी म्हाका दिसता हें खरें ही खरी परिस्थिती जाल्या की रुलींग पार्टीचो लोकप्रतिनिधी जर जालो जाल्यार लोक ताका जॉब विकपी एजंट म्हणून ताका धरतात. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.